बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमियाची जो ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमकां ताळगांवच्या फिरगोसकारांक व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज आमी आमचे फिरगोजेन नव्यान घडून हाडलेली फिरगोस गवळीक सभा PPC आनी कम्युनिटी एनिमेशन टीम कॅट हाची स्थापणी करता. हे समारंभेक आमी जेजून केलें तशें एकचार बांदून सहभागीपणान वावरून ताचे मिसांव चालू दवरुया हो विशय घेतला. PPC सगळ्या संस्थांचो आनी समुदायांच्या प्रतिनिधींचो जोमो आसून तातूंत आसात लौकीक भावार्थी, धर्मीक आनी याज्ञिकी वर्गांचे प्रतिनिधी. वेंचून काडलेल्या प्रतिनिधींनी बिस्माचे परिशदेचो उलो मनान दवरून तशेंच PPCचे कार्य, प्रेसितायो आनी संस्था विशीं वळख दिवपी 5 शिबिरांनी वांटो घेतलो. एकचार बांदून सगळ्यांनी सहभागीपणान वावरून जेजूचे मिसांव चालू दवरप गरजेचें. हेंच PPC आनी कॅट हाचे मुखेल कार्य जातलें. हेच मनान नवी PPC आनी कॅट वावुरची म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. मोगाच्या इश्टानो, आतांच आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमी नव्यान फिरगोस गवळीक सभा स्थापूंक आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या आनी ही आमची तयारी जावन आसली लांब दीक. आनी ही तयारी आयज शेवटाक पावूंक आमी जायतीं जाणां भारी वावुरल्यांत. जावं आमच्या फिरगोजेन वावर करतले याज्ञीक भाव, जावं आमचे मेटाचे वांगडी आनी सगळीं आमची भावार्थी जावं मनशांक विचून काडूंक, जावं हांगासर आकारणी करूंक आयज आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन ह्या नव्या गवळीक फिरगोस सभेची स्थापनी आमी करूंक आयल्या. आनी कांयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजून केलें तशें एकचार बांदून सहभागीपणान वावरून ताचे मिसांव चालू दवरुया. तर होच जेजूचो वावर नव्या फिरगोस गवळीक सभेची वांगडी जावन आमी चालू दवरूंक वावरूंक जेजूक जाय ते भाशेन आमचे फिरगोजेन आमी हो वावर चालू दवरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागतल्या. पिराचीत काळांत आमी आसा. पास्काचे पोरबेक आमी तयार जाता. तर जायते पावटी एकचारान सहभागीपणान जेजूचे मिसाव चालू दवरूंक आमी तितली उमेद दाखोवंक ना. देखून असल्या चुकीचे पातकांचे ह्या वेळार आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी दूख धरून आमचे हात जोडून व्हडल्यान म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडा विचारून वायट आदारून बरें सोडून जायती पातकां केल्यांत. अमोसो अपराध, अमोसो अपराध, अमोसो बोबड अपराध. एपासोक बागेन सदां चाकवान बारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थूया. सासणाच्या देवा, तुझ्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलें.
तर तुझ्या उतरान आमकां पोस आनीक आमची अंतोस कोर ना नितो हळखोर. तुझ्या मुखा मोळाचो पोरजोळ बगूंक आमा सोमेस्तांक पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोमया तुझ्या पुता वरवीं जो खरो देव जो तुजे सोवे जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांव आसा. देवान म्हणलें, इसाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्रामान एक वेदी उबारली. मागीर अब्रामान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणां. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो न्हय. तेन्ना दोळे उबारून अब्रामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गार थावन अब्रामाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोलबाच्या नोखेत्रां पोरी आनी वेलेचे रेवे कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक खालती रावलोय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन पृथ्वीवेलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचे उतोर्ये. आमचो जबाब हे पोरी जातलो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. हे स्तोत्र आमी हे पोरी गावया. सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. आनीक पावटी गावचे. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. खोती दुखेंत हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोल्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे मुखार आमी चलतल्या.
हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसा सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गा बिधी मोदें जेरुसल्या सोबे माजार सोकले तुजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसा सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. भागयोन पावलोन रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचूंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो. म्हणटोच ह्या देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात तांचेर कोण तरी घराणें करीत? देव जर बोगसणें दिता, कोण तरी कास्तीचें फर्मोन मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हूच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतर उडगार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगूंक 6 दीस जाल्ले उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवोडा लागीं धोवी करूंक जायना तितली आनी हिमावरी धोवी फूल जाल्ली. आनी मोइसेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, तर 3 तुंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकडो आसलो. ते भिवून कामताले आनी एका कुपान तांचेर सावडी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो अपुरबायचो पूत, ताचे आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनीक कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखला ते कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून ताणें ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टानो, सुरवातेच्या उतरांनी तुमकां उगडास करतालो. आयज आमकां आख्खे किरीत भाशेन तालगांवचे पवित्र सभेक खुशालकायेचो दीस. कारण जो वावर जेजून आपल्या शिसाच्या हातान घातलो तोच आमी वावर जावं फिरगोज गोवळीक सभेची वांगडी जावून आमचे फिरगोजेन तो वावर आमी चालू दवरता. आनी ताकाच लागून आयचो विशय जेजून केलें तशें एकचार बांदून सहभागेलीपणान वावरून जेजूचो वावर चालू दवरुया. मोगाचे इश्टानो, आयज आमची भावां भयण हांगासर आयल्यांत नव्या फिरगोज गोवळीक सभेची स्थापनी करूंक. आनीक आमी जाणा ही तयारी जावन आसली लांबदीक आनीक लांबदीक तयारी. आनी लांबदीक तयारी कित्याक आमकां गरजेची काय? कित्याक जो वावर आमी आमच्या हातान घेता तो आमचो पर्सनल वावर न्हय, पूण जेजूच्या नांवान आमी फुडारी कशीं जाता आनी जेजूचो वावर आमचे फिरगोजेन आमी चालू दवरता. कोण एकलो यादनीक म्हाका म्हणटालो, आरे जेन्ना लोकांची आकारणी करता आसतना तुवें एक स्पेशल शिबीर करूंक जाय. आनी कसलें शिबीर हांवें ताका विचारलें. तो म्हणूंक लागलो, हो वावर करता आसतना लोकांचे जायते जाणांची उतरां आयकोंक पडटात आनी की उतरां आयकतच कशें तांकां फेस करूंक जाय तसलें एक तुवें शिबीर तयार करूंक जाय. आनी उपरांत हांवूच त्याच्या उतराचेर जाणवायेचेर नियाळ करतालो. आनी उपरांत म्हज्या मनांत एक जबाब आयलो, तो म्हणल्यार प्रेयर मेक्स बिजी लायफ इजी. म्हणटच म्हाका दिसता जर तर आमी कसलेय अडचण्यांक आमी फुडो करूंक जाय जाल्यार आमकां बळ गरजेचें म्हत्वाचें तें जावन आसा मागण्याचें. आनी जर तर आमी मागण्यांत जेजूक, बापाक, पवित्र आत्म्याक आमी तीर आसा जाल्यार कोणें कितेंय म्हणूं आमचो फ्यूज वेचोना. जो जेजूच्या वावराक आमी खांद मारला तो आमी आमचो टर्म काबार जावं पासून आनी टर्मा उपरांत देखून आमी चालू दवरूंक वावुरतले. आनी ताकाच लागून आमची 5 शिबिरां आसलीं. पयलें शिबीर आमकां उगडास करता, जेजूची पवित्र सभा बांदुया. आनी जेजूची पवित्र सभा म्हणल्यार आमच्या मनांत येवंक जाय ती म्हणल्यार जे जेजून पेद्रूक सांगलें, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. म्हणटच एकूच ती कातोलीक पवित्र सभा जेजून ती बांदल्या. आनी हे पवित्र सभेन आमकां उगडास आसूंक जाय, सगल्यांक वांटो आसा. आनी ताकाच लागून 4 पवित्र सभेचे गूण हे आमी शिकल्या. 1 होली कॅथलीक एपॉस्टलीक चर्च. आनी कॅथलीक म्हणल्यार आमी जाणा ऑल एम्बरेसींग. म्हणटच फिरगोज गोवळीक सभेची वांगडी कशी आमी सगल्यांक घेवन आमी जेजूचो वावर चालू दवरूंक जाय. दुसरें शिबीर जावन आसलें एकचार पवित्र सभेचें सैम, कम्युनियन, नेचर ऑफ द चर्च विशयांतूय आमकां मेळटा. जेजून केलें तशें एकचार बांदुया. म्हणटच पवित्र फिरगोज गोवळीक सभेच्या वांगड्यांचो पयले सुवातेर वावर जावन आसा फिरगोजेन आमचेच मोदें एकचार बांदूंक. म्हणटच आमी जाणा जावंक जाय, आमी जावन आसात एकचाराची नोमणी पाद्री मोदें, लोकां मोदें. म्हणटच कितेंय जावं आमचें मेन मिसांव PPC वांगडी कशी जावंक जाय तें म्हणल्यार आमचे फिरगोजेन, आमच्या वाड्यांत, आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी आमी एकचार बांदूंक. तिसरें शिबीर जावन आसलें पॅरीश पास्टरल कावन्सील हेडिंग टुवर्ड्स अ पार्टिसिपेटरी चर्च. आनी तें जावन आसा सहभागेलीपणान वावरप. ह्या शिबिराचो मुखेल हेतू जावन आसा, आमी जाणा वी आर मास्टर्स इन 1 मॅन शो 1 विमेन शो. आमी एकली कितलींच वावुरता, पूण हें शिबीर आमकां उगडास करता आमी PPC वांगडी कशी, समुदायाची वांगडी कशी आमी दुसऱ्यांक सांगातान, दुसऱ्यांक बरोबर घेवन आमी वावर करूंक गरज. आनी ताका जर तर आमी हे दिशेन आमी वावर केलो जाल्यार जेन्ना आमचे 3-3.5 वर्सांनी
आमचें परत रिकन्स्टिट्यूशन प्रोसेस सुरू जातलें तेन्ना आनी आमचें कंप्लेन येवचें ना आमकां मनशां मेळनात जेजूच्या वावराक. कित्याक हांव म्हजो वावर करता आसतना दुसऱ्यांक बरोबर घेवन हांव वावर करतलो आनी दुसऱ्या टर्माक रिकन्स्टिट्यूशन प्रोसेसाक आमकां आनीक फुडारी आमी तयार करूंक वावुरतले. म्हणटच तिसरें शिबीर आमकां उगडास करता आमी सहभागिलीपणान फिरगोज गंवळीक सभेचो वांगडी कसो समुदायाचो फुडारी कसो आमी वावरूंक गरज. चवथें शिबीर आमकां उगडास करता तें म्हणल्यार ल्हान क्रिस्ती समुदाया वरवीं फिरगोज गंवळीक सभेचें मिसांव. आमी जाणा आमची पयली क्रिस्ती भावार्थी तांकां जेजूचेर भावार्थ आसलो ताकाच लागून ती एकचारान येतालीं. उण्याचे मोडणेंत जावं देवाच्या उतरांतल्यान संदेश घेतालीं एकामेकाचे गरजे प्रमाणे एकामेकाक पावतालीं आनी धर्मदुताचे शिकवणेक ती विस्वासी आसली. आनी तांचें हें जिवीत पळयून जायतीं भावां भयणां तांचो धर्म आपणायतालीं आनी हें सगळें घडटालें कारण तांकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ आसलो. आमचे जायते फावटी एक मेन कंप्लेन येता तें म्हणल्यार आमच्या समुदायांनी भाव भयणां येवंक सोदिनात. म्हणटच आमी कितें म्हणपाचें आमकां जेजूचेर भावार्थ ना. आमी जाणा समुदायाचे मुखेल बेजीस आमकां बिब्लिकल कोटेशन मेळटा तें म्हणल्यार जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान हाजीर जातात थंयसर हांव हाजीर आसां. म्हणटच ह्याच मनान आमी समुदायान येवंक जाय. नाजाल्यार आमकां जायतीं टायटलां पडटात आनी समुदाय म्हणल्यार एक कॉमन टायटल जावन आसा तो जावन आसा बायलांचो जल्म म्हणटात जायते फावटी. म्हणटच आमी वावरूंक जाय. आमच्यो समुदाय जावंक जाय इन्क्लुसीव जंयसर अस्तोऱ्यो आसात, दादले आसात, तरणाटीं आसात, भुरगीं आसात. आमी सगळीं शेजारचीं येता जेजूच्या नांवान एकामेकाक वळखूंक पावता आनी एकचारान आमच्या समुदायान जेजूचो वावर आमी चालू दवरता. आनी पांचवें शिबीर जावन आसा आमकां सगल्यांक म्हत्वाचें गरजेचें तें म्हणल्यार फिरगोज गंवळीक सभा हेर धर्म प्रेशितायेंक उत्तेजन. इंग्लीश भाशेन आमच्यान म्हणूंक येता पॅरीश पास्टरल कावन्सील प्रमोटर ऑफ डिफरंट एपोस्टलेट्स इन आवर पॅरीश. म्हाकाच्या इश्टानो आमी म्हणटा PPC जावन आसा मेन पास्टरल बॉडी मुख्य गंवळीक सभा जोमो. कित्याक काय कारण ह्या PPCन सगळ्या जोम्याचे प्रतिनिधी आसतात. जे आमचे युनिट्स आसात, जे आमचे मुवमेंट्स आसात तांचे सगळे प्रतिनिधी जावं समुदायाचे प्रतिनिधी तातूंत आसतात. म्हणटच आनी सगळ्यांनी येवून सांगातान वावरून आमी एक जोमो कसो पवित्र सभेचो जेजूचो जोमो कसो आमी वावरपाची गरज. तर मोगाच्या इश्टानो आयज जेन्ना आमी आमचे फिरगोजेन नव्यान फिरगोज गंवळीक सभेची स्थापनी करता आसतना जेजूंतल्यान आमी बळ घेवन जेजूचो वावर चालू दवरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा गोठाय मागुया. आयच्या वाचपांतल्यान आमकां म्हत्वाचो संदेश मेळटा तो म्हणल्यार हाचें पयलें वाचप आब्राम आपल्या एकल्याच पुताक इजाकाक देवाक दान करूंक वेता. ही वॉज ओबिडियंट टू द वॉयस ऑफ गॉड. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां होच संदेश मेळटा आनी तो म्हणल्यार जेजू दोंगरार मागणें करूंक वेता थंयसर जेजूचें रुपांतर जाता आनी थंयसर देवाचो ताळो आयकूंक येता तो म्हणल्यार हो म्हजो चड अपुरबायेचो पूत ताचें आयकात. मोगाच्या इश्टानो कोण एक सोशियोलॉजिस्ट म्हणटा जर तर म्हणटा कोणाकूय कसली वायट संवय तो सोंपोवंक सोदता जाल्यार म्हणटा ताका 14 दीस लागतात. आनीक एक वायट संवय सोंपयल्यान तातूंत उपरांत आनीक एक नवी संवय हाडूंक जाय जाल्यार म्हणटा 14 दीस लागतात, 28 days. आमी जाणा मोगाच्या इश्टानो आमचे सद्याक आमचे 14 दीस गेले पिराचीत काळाचे. आतां उरल्यात कितले दीस उरल्यात? 4 सुमाना उरल्यात. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर आमचे भितर जें कितें सारकें ना तें आमी जाग्यार घालुया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. जशे परी आब्राहामान देवाचो ताळो आयकलो तेच भाशेन जेजू जांकां ते एक जाणांक घेवन पेद्रू जुआंव जाकोब तांकां घेवन दोंगरार गेलो तांणी देवाचो ताळो आयकलो. हो म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचें आयकात. तर पिराचीत काळान आमी जेजूचो ताळो आयकुया. आमच्या जिवितांत कितें सारकें ना
ते आमी जाग्यार घालुया. 14 दीस आमकां मेळटात, सारकें ना तें जाग्यार घालूंक. उपरांत आनीक 14 दीस मेळटात नवें जिवीत, नव्यो कन्यो आपणावंक. तर हेंच करूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. तर ह्या वेळार आमचो पादविकार जे आमकां नव्यान फिरगोस गवळीक सभा स्थापूंक जी आमकां DPSान डिक्री दिल्या ती आमचे मुखार वाचतलो, ती आमी बरे भाशेन आयकुया. सेंट्रल झोन हाचे एपिस्कोपल विकेरिएटाच्या ऑफिसांतल्यान हो डिक्री आमकां आयला. द टर्म ऑफ द पॅरिश पास्टरल कावन्सिल ऑफ सेंट मायकल्स पॅरिश तालिगांव having ended, and the process of preparation and formation of the new parish pastoral council, which was started in August 2023, having been successfully completed following the statutes of the said council and the directives of the Diocesan Pastoral Secretariat, we do hereby reconstitute the Parish Pastoral Council of St. Michael's Parish, Taleigao, with the attached list of ex officio elected and nominated members, given at the office of the Episcopal Vicariate, Central Zone, on the 20th of the month of February of the year 2024, for the Leonardo de Souza Episcopal Vicar, Central Zone. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावतल्या. मोगाच्या भावां भयणीनो, आमचो देव त्रिएक देव, ह्या देवाचेर सोत मानप म्हणल्यार ताचे भाशेन सांगातान जिवूंक भास दिवप. आमचो देव भोगसण्यान उदार, ताचेर भावां दवरप म्हणल्यार परतून परतून एकामेकाक भोगसून भावपणाचो एकचार घडोवप. आमचो देव सगळ्या वस्तूंचो रोजनार खरो, पूण जेजूच्या रुपान ताणें सगल्यांची चाकरी केली. ह्या देवाचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार सगल्यांनी आमी सेवे चाकरेन जिवीत जियेवप. भावां भयणीनो, सगळीं आमी समुदायाचे वांगडी जावून, भोगवंबळीक सभेचे वांगडी जावून, गोरवाक, आपस्वार्थाक आनी देंवचाराच्या बोलोवण्याक पाट करून नीज क्रिस्ती जिवीत जियेवंक आतां आमी भास दिवया. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी सैतानाक आनी ताच्या कोरण्याक आनी भुलोवण्याक आनी पातकाक पाट करतात मूं? सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गान पितमेच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात मूं? जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमचो सोमी आंकवार मरेतान जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात मूं? बापा आनी पुताक आम निजोल्ले आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात मूं? कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात मूं? भावां भयणीनो, हो तुमचो भावार्थ पळयून आमचे फिरगोचेन पवित्र सभा न्हवसोरपाच्या कामान तुमी सगळीं भावार्थान भाग घेतली आनी एकचार तिराबून सहभागेलीपणान जेजूचें मिसांव कांदार घेतली म्हूण आमी जाणाव. आमच्या बापान हो आमचो भावार्थ अदीक तिरावचो आनी हे वरवीं तुमचे कडल्यान प्रिती मोगाची सेवा जावची म्हूण
आमी मागता. मोगाच्यानो ह्या वेळार आमी सगळीं बसतले आनी फकत जी नवी फिरगोज गोंवळीक सभेची वांगडी जावंक विचून काडल्यात ताडी उबे रावचें आनी ताचे उपरांत आमची समुदायाची कॅट वांगडी आसात ती उबी रावतली आनी PPC वांगडी बसतली. म्हणटच आतां सद्याक सगळीं उबी रावात. आमची PPC वांगडी दुसरी आसात ती बसून रावचें आनी आतां आमचो पादविगार जो आमकां भासावणी घेवंक आपलो आदार दितलो. आमी बरोबर ही भासावणी आमी करतले. भासावणी विचून काडले फिरगोज गोंवळी सभेचे वांगडी करतले. वस्तुरी आसात त्यो फिरगोज सभेची वांगडी कशी आनी वांगडी कसो ही म्हणटली. तेच भाशेन फुडें व्हरतलो वो फुडें व्हरतली म्हणटली. आतां बराबर आमी सगळीं मोठ्यान व्हडले ताळ्यान हो सोपूत घेवया. बरोबर. पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका फावो जाल्लें मिसांव वळखून घेवन हांव म्हजे फिरगोजेन फिरगोज गोंवळीक सभेचो वांगडी कसो वावरूंक आपकुशेन फुडें सरता. पवित्र सभेच्या शिकवणी आनी मार्गदर्शनां तशेंच परिशदेच्या मना प्रमाणे वावरून पाद्री विगाराच्या आनी ताच्या सांगाती याज्ञिकां बराबर हांवें घेतलेलें मिसांव हांव फुडें व्हरतलों. म्हज्या समुदायांतल्या दर एका वांगड्याचें मन समजून घेवन म्हज्या सांगाती समुदायाच्या फुडाऱ्यांकूय जावं ती कम्युनिटी एनिमेशन टीम कॅटची वांगडी व पॅरिश एनिमेशन टीम पॅटची वांगडी सगल्यांक बराबर घेवनूच सहभागिलीपणान फुडें वतलो. हे म्हज्या समुदायाचो आनी आख्खे फिरगोजेचो एकवट बांदूंक हांव वावुरतलों. हें करतना जेजू बऱ्या गोंवळ्याचो सांगात जोडूंक आनी ताचे कडेन संबंद थिरावंक फावो तो वेळ हांव घेतलों. ताच्या बळान हांवें घेतलेली जबाबदारी पाळूंक वावुरतलों म्हूण भास दितां. मोगाच्या गोंवळीक सभेच्या वांगड्यानो तुमचें उतर हांव मानून घेतां आनीक तुमची 8वी फिरगोज गोंवळीक सभा स्थापता. देव तुमकां फिरगोजे पासत वावरूंक जाय आसलोलें बळ फावो करूंक आमेन. सगळीं आमी आतां बसुया आनीक आमची समुदायाची जावं कॅट कशी तुमकां विचून काडल्यात ती उबी रावून पादिगारा बरोबर आतां तुमी भासावणी घेतल्या. कॅट मेंबर्स आसात तांणी आपलो पेपर धरून बराबर म्हणचें. पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका फावो जाल्लें मिसांव वळखून घेवन हांव म्हजे फिरगोजेन समुदायाचो फुडारी कसो वो कम्युनिटी एनिमेशन टीम कॅटचो वांगडी कसो वावरूंक आपकुशेन फुडें सरता. पवित्र सभेचे शिकवणी आनी मार्गदर्शना प्रमाणे वावरून फिरगोज गोंवळीक सभेच्या वांगड्यांक आनी पादविगाराच्या आनी ताच्या सांगाती याज्ञिकां बरोबर हांवें घेतलेली जबाबदारी हांव फुडें व्हरतलों. म्हज्या समुदायांतल्या दर एका वांगड्याचें मन समजून घेवन म्हज्या सांगाती समुदायाच्या फुडाऱ्यांकूय सगल्या बराबरूच घेवनूच सहभागिलीपणान फुडें वेतलों. हे वरवीं म्हज्या समुदायाचो आनी आख्खे फिरगोजेचो एकवट बांदूंक हांव वावुरतलों. हें करतना मागण्या वरवीं जेजू बऱ्या गोंवळ्याचो सांगात जोडूंक आनी तो थिरावंक फावो तो वेळ हांव घेतलों. ताच्या बळान हांवें घेतलेली जबाबदारी पाळूंक हांव वावुरतलों. आमेन. मोगाच्या वांगड्यानो तुमच्या समुदायांत
सहभागेलीपणान वावरूंक तुमी दिलोले उतर हांव मानून घेतां. देव तुमचे कुशेचेर आशिर्वाद घालूं आनी सेवा चाकरी करूंक फावो तो आदार तुमकां दिवूं. आमेन. आतां आमी सगळीं उबी रावुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू सवे संबंद जोडून सहभागीपणान जेजूनच दिलोले मिसां फिरगोजेन आनी समुदायान चालू दवरूंक तितलें सोंपें न्हय. दर एका वांगड्याक जबाबदारीचें मोन आसूंक जाय. देवान दिलोले मिसां फुडें व्हरतना देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तो आमकां सोडिना. तर खालतिकायेन त्याच देवाक आमच्यो कांय गरजो आतां आमी खालतिकायेन सांगुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे लौकीक भावार्थाचे आपोवणे आनी मिसां हांचेर मार्गदर्शन दिवं आनी हे वरवीं पवित्र सभेन तांचे वरवीं सहभागिलीपण मिसां फुडें व्हरूंक आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी धर्मामध्ये कसलेच वेगळाचार करिनासतना धर्मीक एकचार सांबाळूंक आदार दिवंक धर्माचे परगटणेन आडकोड हाडिना जावं देवाचो आदार तांकां मागुया. फिरगोस गौलीक सभेच्या आनी फिरगोस संस्थांच्या वांगड्यांनी आपले जिवीत भावार्थाचे परवाशाचे आनी मोगाचे परगटणे वरवीं क्रिस्ताचे आसने गोवाय दिवंक देवाचे बोळ तांकां मागुया. फिरगोस गौलीक सभेचे तशेंच समुदायाचे आनी संस्थेचे वांगड्यांनी आपले फुडारपणान चलतना एकचार सहभागिलीपण आनी मिसां हें परिशोधीचें मोन आपले करूंक फुडारपणान चलूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ही नवी फिरगोस गौलीक सभा घडोवन हाडूंक पादविकार पातकूर धर्मीक आनी आदले गौलीक फिरगोस सभेचे वांगडी आकारणेचे शिमे दिवपाक आमकां जायते जाण वावुरले. तांचे उदारपण वरवीं पवित्र सभेन नवे येवंक समाजाची देगेर आसतल्यांची सेवा जावंक बापाचे बळ तांकां मागुया. सगळीं आमचे हात जोडून दोळे धापून आमची खासगी मागणी बापा पुता आत्म्या मुखार आमी दवरुया. जी जबाबदारी आमी आमच्या हातान घेतल्या ती आमी सोंपो पासून जबाबदारीन ती पाळूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमची भावां भयणां पिडेंत आसात, जावं ओत्मीक जावं कुडीची जावं कसली पिडा आसा तातूंतले आमकां मेकळेपण सुटका आमी मागुया.
आमची भावां भयणां परदेसान वावर करतात, जावं उदार मनांत ह्या फिरगोजेक आदार दितात, तांचे पासत मागया. हांगासर आमचो डिकन आसा, तो आपली लागशिल्ली तयारी करता याज्ञिकपणाचें मुण्यारपण घेवंक, ताचे पासत आमी मागुया. आख्या संवसाराक किरीत भाशेन युक्रेन, रशिया, इस्रायल, पॅलेस्टायन जावं हेर स्वातांचे जंयसर आमची भावां भयणां कश्टवतात, थंयसर तांकां शांती मागुया. थंयसरल्याचे फुडाऱ्यांचें मन नवसरूंक तांचे पासत मागुया. ह्या फिरगोजेन वावर करतल्या याज्ञिकांचेर, धार्मिकांचेर, आमच्या लौकीक फुडाऱ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. पोस स्वर्गीच्या बापा, हे फिरगोजेन नवी फिरगोज गोवळीक सभा घडोवंक तुवें आमकां जाय तो सहकार दिलो. उक्त्या मनान आमी तुजीच घोटाय मागूंक कांय गरजो तुज्या फुड्यान दवरल्यो. तुजी खोशी जाल्यार आमकां त्यो फावो जावं हें आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. बेटोने आमी गायन गावया. निष्कळोंक निर्मल उडो, C27, पान 30 आणि 9, C27, पेज 39. मोगाचें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. आमच्या एके पवित्रेच्या आदाराक विस्वासी देवा, तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विस्वास दवरून अब्राहमान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तसोच तुवें तुज्या अपुरबायेच्या एकल्याच पुताक वाटावंक नाय. बगोर उतरां चिंतना वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मरणाक सोडून दिलोय. हो तुजो अप्रमीत मोग ओळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचोच जीव, जावं तुजे चाकरेक आमचीं भुरगीं बाळां, जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट, मरण, मोहिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत
आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरल्याय. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदींच फुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पोरजोळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती प्रितुमेर थांबोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बुडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी बुडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मतान सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता,
त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन दुसरो हावेसोर वळी 6 ते 9 आमकां उगडास करता. जेजू जावन आसलो देवाचे गोतीचो, पूण ही गोत म्हणटा ताणें आशेन सांबाळूंक दवरूंक ना. इतलो खालतो जालो कुर्सार मोरो पर्यान. आयच्या शिव बोर्तां जेजूच्या रुपांतराची घडणी आमी पळयल्या, ताचे वयर आमी आयकलां आनी तातूंतल्यान आमकां थावें जाता. पयले सुवातेर जेजू जावन आसा देव, दुसरे सुवातेर जेजू ह्या संवसारांत आयला मरून आमचे सोडवणे पासत, आमच्या तारुणा पासत. तर हेंच आमच्या मनांत आमी घडोयतना आयज तावन जेन्ना आमची 9वी फिरगोज गोवळीक सभेची वांगडी तशींच आमची समुदायाची केट वांगडी आपली जबाबदारी घेतना ह्या जेजूच्या बळाचेर पातयेवन आपल्या कोश्टांक त्रासांक फुडो करूंक पडटा तेन्ना जेजू देव पवित्र आत्मो आपणा सांगाता आसा हें वळखून घेवन आनी जेजूचो वावर आमचे फिरगोजेन चालू दवरूंक वावरूंक तांचे पासत मागतना जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं आमी खालतिकायेन उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडूंक दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरभोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा देवाचो चड आपुरबायेचो पूत. ताचे आयकूंक स्वर्गीचो बाप आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां उलो मारता. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन PPC जावं समुदायाची फुडारी कशी, लौकीक भावां भयणां कशी ह्या जेजूचें सदांच आयकूंक सोदता हांव, ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यात वे म्हजें करूचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून.
जेजु가 आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया आमचे मदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47.
प्रार्थुया. काकूचारा देवा, तुझ्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पोसली देखून आमी तुका दिनवासतांव. ह्या पोसणान आनी आमच्या काळजान बालगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनीक आमी तुजी खोशी पाळूंक सदांच आयती तुजी मोगाळ भुरगीं जावूंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. मोगाच्या इश्टानो, ह्या वेळार संदी घेता आमच्या बिस्म साहेबाच्या नांवान तशेंच म्हज्या ऑफिसान वावर करतल्या डायसिजन पास्टल सेक्रेटेरिएट दोन प्रांतीक गोंवळीक संचालय हातूंत वावर करतल्या म्हज्या यादनीक भावांच्या नांवान आनी तशेंच आमची डायसिजन पास्टल सेक्रेटेरिएट हाची टीम आसा, एनिमेटर्स टीम, हांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आयज तुमची हांगासर तुमी 8वी फिरगोज गोंवळीक सभा हाची स्थापनी केल्या. तुमकां परबी दितना ही तयारी करूंक आमची जायतीं भावां भयणां वावुरलीं. होल पॅरीश वॉज इनवॉल्वड. पयले सुवातेर तुमचो पादविगार जावं ताचे बरोबर दुसरे वावर करपी यादनीक तशेंच तुमचे मॅट टिमीचे वांगडी म्हणटो सगळे जावं लौकीक भाव भयणां सगळीं बरोबर जायतीं वावुरल्यांत तुमकां शाबासकी दिता. आयज आमच्या दोन प्रांतांत तुमची जावन आसा 15th पॅरीश पास्टल कावन्सील उक्तावणी जाल्या म्हणटच तुमी 15 आयज आनीक 2 कडेन जावची आसात म्हणटच शाबासकी तुमकां. आनी तेच भाशेन तुमी जी आकारणीक आयिल्ली तुमी तुमचो जायतो वेळ दिलो आनी जायती लांबदीक तयारी ती ऑगस्टान सुरू जाली, आयज सोंपल्या. पूण आयज तावन खरेपणी आमचे मिसांव सुरू जाता आमचे फिरगोजेन. आनी जेन्ना हांवें म्हज्या ह्या ऑफिसान जेन्ना जबाबदारी घेतली तेन्ना म्हजे तकलेर एक प्रश्न आसलो, तो म्हणल्यार कशें जातलें रिकन्स्टिट्यूशन प्रोसेस. कोविडांत हांव भितर सरलो ऑफिसान आनी सगळें बरे भाशेन जालें. म्हणटच ही तयारी करूंक जायती आमी तयारी केल्या. सुमार हांवें 2.5 वर्सांची तयारी केली. जावं पाद्रीचे जावं लौकिकाचे जायत्या जाणांचे फिडबॅक केले आनी ताचो फळ कसो आमकां ह्या वर्साक आमचे आकारणीक ही आमकां बुकलेट फावो जाली आनी जायतीं जाणां म्हणटालीं बरे भाशेन जालां. आनी जायते अणभव जे तुमी शेअर केल्ले फिडबॅक केल्ले तें घेवन आमी शिबिरां तयार केल्यात आनी बरे भाशेन आमी हें केलें जाल्यार वी कॅन मेक युअर पॅरीश लायक एन मॉडल PPC. म्हणटच हें बरे भाशेन आनी तुमचें हांवें पळयलां जावं पादविगार जावं लौकीक फुडारी देखून आसात ते बरे भाशेन करतात, उमेदीन करतात. आमी उमेदीन करूंक जाय कारण हो वावर न्हय आमचो न्हय पादविगाराचो पूण हो वावर जावन आसा जेजूचो. खेरीत भाशेन आमकां भाग्यून पावलो कोरिंतकारांक पयली चीट 12वे हावेसर 13वे वळीन मेळटा ते म्हणल्यार वी हॅव रिसिव्ड वन बॅप्टिजम, वन होली स्पिरीट. We all are responsible to build the body of Christ. म्हणटच हीच कल्पना आमच्या मनान दवरून हो जेजूचो वावर आमी चालू दवरुया. आनीक एक पावट सगल्यांक तुमकां शाबासकी आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी तुमचेर आमी मागता. फादर लिओ फेर्नांडीस जावन आसा सेक्रेटरी ऑफ द डायसिजन पास्टल सेक्रेटेरिएट आनी आज आमचे बरोबर येवन ताणें मीस केलें आनी आमचो सोपूत घेवपाक आमकां तेंको दिलो. ताका तुमचे सगल्यांचे नांवान हांव खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. ते भाशेन तुमी आयकलां व्हडलो बार आख्खे गोंयचो 170 फिरगोजो आनी म्हाका खुशालकाय भोगली आमी वी आर 15th इन द 170 लिस्ट. म्हणटच शाबासकी तुमकां आनी खास शाबासकी हांव आमचे भाव युरिकाचें नांव घेता. युरीक नरोना तोय पाद ह्यो भाशेन ताचेय बुजार आनी तकलेर व्हडलो पेज आसलो आनी जायतें वेवस्थीत करून ताणें आमची फायल फादर लिओ लागीं दिली आनी ताका लागून आमकां ही डिक्री रोखडीच मेळ्ळी. आमी
सोबे माझार बाबी योरीक आका शेबासकी दिता हांव दिन वाचता हांव ताणें केल्ले वावरा खातीर न्हूच मॉडरेटर कसो पूण मॅट म्हळ्यार मेन इलेक्शन टीम MET मॅट म्हणजे मेन इलेक्शन टीम ताचे दुसऱ्या सांगात्या बरोबर ही घडून हाडली. पयले सुवातेर जी कोण आपले 1 वा 2 टर्म सोंपोवन आतां जावं कॅट आनी आदली PPC आय वॉन्ट टू से अ बीग थँक्यू. लेट अस गिव देम अ बीग हँड. आमची आदली PPC वांगडी आय एम शुअर यू आर नॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर युअर चर्च. लिओ म्हणटा ते भशेन केन्ना केन्नाय आमी आयकता लोकांचे केन्ना केन्नाय उलयतात. भोव करून प्रश्न येतात तेन्ना सायबिणीक व्हरोंक मांडावळ कोत्तात तेन्ना जायते फावटी कसलेय इगोजे खातीर कलेक्शन डोनेशन वॉट एवर तेन्ना मातशें चड उलयतात. पूण कांय जायना इगोजेचो वावर तो पादविकाराचो न्हय पवित्र सभेचो. आनी हें वरोस आमकां एकदम खुशालकायेचें 480 years. We have to be so proud, all of us. All Taleigao people must have that pride. 480 years of faith in this village. आमचें निश्चितूच जायना. आमी 2 वर्सांनी तोखता 5 वर्सांनी गोवानी बायल पुरो म्हणटात हांव हयशी आनी जिवपाचें म्हणटा. 480 वर्सांचो हो भावार्थ देखून कितली खुशालकाय आमकां आनी सगळे तालिगांवकारांक ही व्हडली अभिमानाची वस्त. आनी हे PPCची वांगडी आमी तुमी इतलीं वर्सां वावुरलीं तुमकां सगल्यांक आमी काळजाबरी दिनवास दिता. आदले पादविकार येवन गेले तांच्या नांवान जिवे आनी मेल्ले पादविकारांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं. आनी आतां नवी फिरगोस सभा आयल्या आनी तेच उर्बेन हो वावर फुडें वचूंक जाय. सो वी गिव यू अ बीग हँड. वेलकम to the work of the mission of the church, mission of Christ. एकसारान एकवटान सहभागिलीपणान जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक जाय आनी भोव करून हें वरोस आमकां खेरीत व्हरताशें. दुसरें उतर आमी काबार जावंक ना. आमी मिस जातूच हॉलांत वेतली बोथ कॅट आनी पॅट आनी PPC वांगडी आमी हॉलांत वेतल्या आनी हॉलांत इल्लीशी चाव पाणी घेतूच आमी PPC वांगडी आसात ती ओन्ली द PPC मेंबर्स तांची नांवां फादर लिओ कोडे आसात म्हजे लागीं आसात. PPC वांगडी आसात ती मागीर एक्सको टीम काडटली. फादर लिओ तुमकां सांगतलो कशें वॉट आर द प्रोसिजर्स. सो एक्सको म्हणजे मॉडरेटर वायस मॉडरेटर secretary, assistant secretary and treasurer if there is need. हे 5 वांगडी पादविकारा सांगतात एक्सको टीम करतात. म्हणटच ही एक्सको टीम आमी काडटले विचून आतां आनी एके भाशेन ही जबाबदारी घेवन फुडें वयतले. सो प्लीज डोंट गो होम ऑल ऑफ यू हू हॅव टेकन ओथ. आमी जाले आतां ना आतां मातशें आमी मेळुया हांगासान इगोर्जेंतल्या हॉलांत वचुया आनी उरिल्लो वावर सोंपोवया. हांव आदी फुडें तुमकां दिन वाचता. आज पवित्र बाळपणाचो होली चायल्डहूड हाका भेटयलेलो दीस. पापसाहेब आमचो अनाथ दुबळ्या भुरग्यांचो उगडास करून जाय तो आपलो तेंको पाठयता. करून आतां इस्रायल गाजा वाठारांत इतलीं भुरगीं जाय ते परिस्थितींत आसात भुकेन आसात. आमचो पापसाहेब आपल्या रेड क्रॉस आनी दुसरे संस्थेंतल्यान तांकां पावत आसा. आयचें कलेक्शन आमी होली चायल्डहूड हाका पाठोवन दितले. आज आतां 9:30 वरांचेर हांगाच हे माटवांत दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी संदेशकारांक आर्गांचें मीस आसा. आज ताची दोतोन सोंपता. ऑफिशियल दोतोन सोंपता. घरांनी दोतोन चालू आसतली. म्हणटच ह्या 1 वरोस दोतोनीचो वावर केल्ल्या संदेशकारांक आवय बापायंक आनी भुरग्यांक हे दिनवासींचें मीस. आनी सांजे 7 वरांचेर हांगाच हेच माटवांत ही कार्यावळ भावार्थाची पोरगोटणी. आमची भुरगीं इनामां घेतली. 100% अटेंडन्स, 1st, 2nd, 3rd रँक इन द क्लास अँड गूड कंडक्ट चायल्ड. एक क्लासींत एक भुरगें एकदम बरे भाशेन बिहेव करताले
ताका गूड कंडक्ट वा आयडियल स्टुडंट इनाम दितलो. सगळीं इनामां 101 भुरग्याक इनामां मेळटलीं. तुमी येवचें, आवय बापायनी येवचें, आमी येवया आनी आमच्या भुरग्यांक उर्बा दिवया. 7 वरांचेर मागणी करून आमी कार्यावळीक सुरवात दितल्या. आमची भयण अध्यक्ष सेबॅस्टियन डायस आनी ताची कमिटी तुमकां आमंत्रण करता. आनीक आमच्या ह्या कार्यावळीक फादर लेस्ली नोरोना मुखेल सोयरो कसो आसतलो, तरणाटी याज्ञीक सांतिनेजचो पादकूर आमचे बरोबर आसतलो. आज सांजे 5:30 वरांचेर आमचे फिरगोजेन दुसरो पास मीस इगोजेन जातले. जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ आनी मीस 5:30 वाजता आज दुसरो पास. फाल्यां सोमार 4:15 तेर्स उपरांत प्रेज वर्शीप देवाच्या उतराची पोरगुटणी इगोजेन आनी फाल्यां सांजे 8 वरांचेर ह्याच माटवांत प्राचीन काळाची धर्मीक दाखोवण काळजांतलीं फुलां आमी हांगा ही धर्मीक दाखोवण हाडल्या. लॉरी त्रवासो ह्या आमच्या भावाची, तो आनी ताचे सांगती हांगा आसतले. 8 वरांचेर सुरू जातली, कित्याक ते थंयसान 5 केपेंसान येवंक जाय आनीक आमचोय लोक जायते फावटी स्लो येता. 8 वरांचेर आमी धाकटुले मागणी करून सुरवात करतल्यो. आमची SSVP वांगडा लागीं तिकेटी आसात, तुमी घेवचे आनी येवचे. फायदो करूंक म्हूण न्हय, पूण बरे भाशेन सगळीं ही धर्मीक दाखोवन आमी पळोवया आनी आमचो तेंको ह्या SSVPच्या वांगड्यांक आमी दिवया 8 वरांचेर. आनी हो माटो आसतनाच, कितें नाजाल्यार कितलो दव पडटा तुमी पळोवंक जाय आसलें. आख्खें भरलेलें उदकान सकाळीं पयले मिसाक आयलें थंय अवतार पर्यंत भरलेलो, पूण जायतो दव पडटा, तो भलायकेक बरो न्हू. पूण हो माटो आसतनाच आमकां बरें जातलें. ह्या माटवाक आमी घातलेलो आमच्या मिशनाक लागून. मिशन आमचें काल सोंपलें. तुमी जायते न्ही वांटो घेतलो. तुमकां सगल्यांक आमचे काळजा बरी दिनवास. 15 दीस हे फादर आमचे बरोबर आसले आनी 15 दिसांक तुमी जायतो आमकां तेंको दिला. बूक करून दनपार सांजे जेवण धाडून हे पाद्री कुशाल हांगा आमचे बरोबर एक समुदाय कसो रावन राती जेवण जातच ते गेले. आनी तुमचें दान, आमचे फिरगोजेचें दान तांकां रेदेमतोरीस पाद्रीक जे जायते तरेचो वावर करतात तांकां द टोटल अमावंट वी कलेक्टेड एंड गीव एट प्रेजेंट वॉज 6,06,500. 6,06,500 तांच्या हातांनी आमी दिल्यात ते घरा वयता आसतना काल. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा बसत देव बरें करूं. आतां 2 एक्सपेंडिचर उरल्यात. माटवाक 2 लाख आनीक तरेतरेची प्रिंटिंग्स केल्ले आमी, ताका आनीक एक 20,000 हे फारीक केले म्हणटूच आमी आमचो वावर संपलो. पूण अतीक गरजेचें तेंचें कितें आमी ह्या मिसांवांत अनुभवलां. सदांच मिसाक येवंक, मिसांत वांटो घेवंक आमी वावरुया आनी आमच्या घरांत मागणी करूंक आमचो तोकोस जावं दी. 29th लास्ट डे ऑफ द मंथ विच इज अ लीप इयर, 29th फेब्रुवारी, आमचे इगोजेंत एक ऑर्केस्ट्रा आसा. म्युजिकल वायलिन्स, चेलोज, पियानो. 21 जाणां आमचे इगोजेंत म्युजिकल, इट इज कॉल्ड ऑपूस गाला आमचे इगोजेन दाखयतात. तो 7 वरांचेर जातलो. 7 शार्प इगोजेन जातलो भितर. आनी ओन्ली इंस्ट्रुमेंट्स आनी कोण येतात? बेंगलोर सिटी चेंबर ऑर्केस्ट्रा एंड द चेंबर ऑर्केस्ट्रा ऑफ गोवा दोनूय मेळून हो म्युजिकल इवनिंग आमची 480 वर्सां इगोजेची समारंभ. This will be a unique program. Opus म्हणजे वर्क, देवाचो वर्क, देवाचो वावर. म्युजीक फकत इंस्ट्रुमेंट्स. देर वील बी लॉट्स ऑफ वायलिन्स एंड चेलोज, बेज आनीक पियानो भितर इगोर्जेन भितर जातले.
इट इज समथींग व्हेरी डिवोशनल. म्हणटच भोव करून जांच्या लागीं जांकां म्युजिकाचो रूच आसा, म्युजीक आयकोपाक, प्लीज कम. प्रेझेंटली दे आर ऑल इन बेंगलोर प्रॅक्टीस करतात आनी थंयच्यान आमचे गोंयांत आनी आमचे इगोर्ज विचून काडल्या. आमी बागी 480 वर्सां आमच्या भावार्थाची आनी हो प्रोग्राम हो म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्स, डिफरंट इंस्ट्रुमेंट्स, ताची प्रोग्राम वील स्टार्ट एट 7 o'clock. सुमार 1.5 हो प्रोग्राम जातलो. आनी तुमी जाणात विन्संट रामोस हो आमचो भाव संपलो अकस्मात काळजाच्या आटकान, ताकाय ताचेय बसत ते मागतले, ताकाय उर्पितात ही कार्यावळ. म्हणटच आमच्या इगोर्जेची 480 वर्सां सोमयार बेंगलोर सिटी चेंबर ऑर्केस्ट्रा अँड द चेंबर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ऑफ गोवा घडोवन हाडटात ही कार्यावळ. उपकार करून तुमी येवचें, दुसऱ्यांकूय सांगचें. म्हाका दिसता जायतो लोक मडगांवां, म्हापशां, पोरबोरी जांकां म्युजिकल रूच आसा तांणी ऑलरेडी सांगलां आमी येता. आमी घोडी भायर थोडीं कोदेलां घालूंक पडटलीं आनी टेलिव्हिजनाचेर आमी दाखयतले. म्हणटच तुमी येवचें आनी वांटो घेवचो. शुक्रारा दीस पयले मार्चाचे म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार खुर्साची वाट भायर जातली 5:30 उपरांत मिसाची मांडावळ करतात SSVP एन अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर जोमो. मार्चाची दुसरी पयलो सोनवार म्हयन्यांतलो तेर्स नियाळ सकाळीं 6 वाजता उपरांत 6:30 वरांचेर मीस. पयल्या सोनवाराचे देवोत्सवांत वांटो घेवया. मार्चाचे 10 इंटरनॅशनल वुमन्स डे आमी पाळटा आमचे इगोर्जेन. आनीक एक 480 वर्सांचो समारोप. दिस इज ओन्ली फॉर विमेन एंड आय वूड लायक ऑल विमेन टू कम. सगळे वस्तोऱ्यांको. आनी फुडारीपण घेतला आमची भयण टिना डिकोस्ता, एलन डिकोस्ताची धूव, ती मांडून हाडटली आमचे जेनिफर बायचे आदारान. आनीक बरी कार्यावळ 10 ते 4 पुरान 10 वरां सकाळची जेवण आसतलें. जेवणाक पयशे बी नाकात, फकत तुमचो नंबर जाय आनी तुमी येवंक जाय. आनी हांव रावतां, आमी सगळीं बायलो येतल्यो. आनीक हें कितें बायलांचें व्हडतेपण, वस्तोरेचें आपोवणें आनी व्हडतेपण. द कॉल एंड द डिग्निटी ऑफ विमेन. वी हॅव ऑल एज विमेन शूड फील प्राऊड that I am a woman. Not a single time you should think, oh, I wish I was a man. सदांच घरांत रोप धुवपा पडटा, बुशे धुवपा पडटा, जेवण रांदूं पडटा. ना, व्हडतेपण आनी आपोवणें वस्तोरीचें हाचेर जातलें 18 वर्सां आनी अदीक आमी सगळीं वांटो घेवया. आमची विमेन ऑफ होप एक कार्यावळ दाखयतली, आपलो डान्स विमेन ऑफ होप. थोडी जाणटी आहात दाखयतली, आमी पळोवया. तशीच भुरगीं ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंटांतलीं भुरगीं आमकां कार्यावळ दाखयतली. आमी वस्तुरेचें व्हडतेपण नियाडुया. हांव रावतां, आमी येतलीं म्हूण. आतां दादल्यांक 19 मार्चाचे फादर्स डे. जायते फावटी म्हणटा पादविकार बायलांकूच करता. ना, फादर्स डे 19th feast of Saint Joseph, the husband of Mary. आमकां बापायांक हो दीस मीस खास बापायांक सांजे 6 वाजता आनी उपरांत हॉलांत कार्यावळ. बापायांक न्ही आपलें नांवां दिवची, जावं PPC वांगड्या लागीं वा इगोजेन आनी येवचें. मार्चाचे 19 सांजे 6 वाजता. फुडल्या आयताराक आमचो संदेशकारांचो मेळावो आसतलो आनी नवी कमिटी प्रेजिडेंट आनी कमिटी मेंबर्स ती वेंचून काडटली फुडल्या वर्साक. तशेंच येता त्या आयताराक आमची फिरगोजेंतलीं 7 जाणां जाणी लिटर्जिकल कोर्स सेवाधर्मीक सेवकांचो कोर्स केला, तांकां बिश साहेबाच्या हातांतल्यान सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रां फावो जातलीं. ही कार्यावळ ओल्ड गोवा क्रूज दुस मिलाग्रीस हांगा जातली. आमी ह्या 7 जाणांक आनी तांच्या कुटुंबांक आमी पोरबीन दिता आनी तांचो आशिर्वाद देवाचो मागता. आज विलेज पंचायत घडोवन हाडटा
ऑर्डिनरी ग्रामसभा सकाळी 10 वाजता काजद पूग हॉलांत आमी वांटो घेवया. आमचे विलेजींत आशिल्लो बरो वावर वाखणुया आनी ना तो आमी आमचे नदरे मुखार हाडुया. येता त्या आयताराक ऑल गोवा यूथ रिट्रीट आसा, घडोवन हाडटात डायसिजन यूथ सेंटर जातलो तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान. आख्खे गोंयचे तरणाटी हांगा एकठांय जातले आमचे गांवांत ऑल गोवा यूथ रिट्रीट. हे रितीराक कुमसारांक वतले तरणाट्यांची जायते पाद्री येतले. जागो हो रितीर करूंक कम्युनिटी तालिगांव कम्युनिटी सेंटर आमकां बाबूश मुसरात हांणी फुंक्या दिला. आमकां म्हणजे डायसिजन यूथ सेंटराक कसलीच एक दोमडी घेनासतना ते हो बरो वावर थंय करूंक आमी ताका दिन वाजतांव. तशेंच पंचायतीक आमी दिन वाजतांव हे तांच्या उदारपणा पासत आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक तुमकां शेवटाक तुमी बरे भाशेन ह्या मिसावांत वांटो घेतलो देखून फादर एंटनी लॉपीस आनी फादर रितेश रुझेरियो तुमकां खास देव बरें करूं म्हणटात. तांणी आमकां मॅसेज धाडल्या वॉट्सॅपाचेर घरा पावनूच आमी खूब तुमचे उपकारी. तुमी दाखयल्लो मोग आनी तुमी दाखयल्लें बरेंपण आमी स्विकारता आनी तुमचे सगल्यांचेर सदांच देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी सगळे 24 जाण खुशाल एक कुटुंब कशें जियेले 15 दीस हसून खेळून बाराबर सांगाताक ब्रेकफास्ट लंच डिनर सगळें खुशालकायेन. आनी तुमी तुमच्या उदारपणान आमकां जायतें हाडून दिलें. सगल्यांक तांणी मॅसेज धाडून देव बरें करूं म्हणलां. तुमकांय आमी दिन वाजतांव आनी हेच भाशेन फुडें वचूं आमी तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागता. आतां निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं फुडल्या आयताराक पयलें मी 6:30 आमाराल दुर्गावाडी 8 वरांचें, कॅटिकीस 9:15 आनी कॉन्फ्रारिया 5:30. फुडल्या आयताराक आमाराल 6:30 दुर्गावाडी 8 कॅटिकीस 9:15 कॉन्फ्रारिया 5:30. दर आयताराक अल्कोहॉलीक एनॉनिमस जमात करतात 10:30 ते 12. कसलेय व्यसनांक सांपडलेल्यांक तुमी थंय हाडचें म्हणून मागता. वन्स अगेन अ बिग बिग थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू. उबी रावया. आयज केरीक दोबाजीक आशिर्वाद आसा आमच्यो मानो बागोवन आमेन म्हूण व्हडल्यान जबाब दिवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बाब भावार्थान बरवशान आनी मोगान तुमकां बरो आनी ह्या संवसारांत तुम्हा सोमेस्तांचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. जेजू सगळ्यां पासत जियेलो आनी सगळ्यां पासत वावुरलो आनी आमकां माये मोगाची देख दवरली. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुभामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या आदारान कितें बरें सारकें तें तुमी समजूंक आमच्या बापाचे कुशे पोरमणे चलूंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां आदार मेळूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. आमेन. वचून येयात. जेजू भाशेन जेजून केला तशें ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. सांगातान चलुया. शेवटाक आमी गायन गावुया. F18 पान 9 आनी 4. PPC वांगडी Page आसता 94. मातशे भायर सरचे हॉलांत वचून शेवटाचें गितां